नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. 15 ऑगस्ट जाल्लो आसा, जन्माष्टमी जाल्ली आसा आणि आमी मातसो एक थोड्या दिसाचो गॅप घेवन तुमचे मुखार येतात. कारण बातम्यो खूब तरेच्यो आसात. असेंब्ली जाली, असेंब्लीकूय बोवाळ आमकां दिश्टी पडलो. तू मे हे प्रत्येक असेंब्लीतले कितें जे पळय सिच्युएशन आसा ते आमी पळयलें. पूण आज आमचे बरोबर एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जे जावन आसात काणकोण मतदारसंघाचे आदले आमदार इजिदोर बाब फेर्नांडीस. सर, वी वेलकम यू टू द शो. थँक यू. हांवें म्हणटा आसतना सगळ्यो गजाली बारीकसाणेन म्हणपाचो प्रयत्न केलो आनी हाजें कारणय म्हणल्यार बारीकसाणेन जेन्ना आमी काणकोण मतदारसंघ आज जेन्ना पळयतात तेन्ना खंय तरी तुमचो आवाज आज परतून दिसपाक लागला. आमी जेन्ना आज आमकां खबर आसा, आमी जेन्ना म्हणटात की रमेश तवडकर हे आज सभापती आसात, काणकोणचे ते सद्याचे आमदार आसात आणि तुम्ही ताचे पयलीं आमदार आशिल्ले. असो एक बोवाळ जालो की तुमी एक मिटींग घेतली आणि त्या मिटिंगेंतल्यान वारें खंय तरी काणकोणचे पॉलिटिक्साचे खंय तरी घुंवपाक आनी गाजपाक लागले. कितें एक्झॅक्टली सद्याक चल्लां काणकोण? आफ्टर द डिफीट जाता पळय म्हाजें लास्ट इलेक्शन 2022. येस, आय टूक ए गॅप नियरली 2.5 years. हय, सारको गॅप घेतलो. बिकॉज ऑलवेज a politician, when he is active in politics, he bypasses his health. Healthचे पडना, फॅमिलीचे पडना. So I got a gap of looking after my family, looking after myself for health grounds. I removed my one kidney. So I went through all this medicinal experiment. And I'm come out of it. Indirectly, it gave me an opportunity to say that I'm fit for next election. It is inborn. Because somebody wrote on the government, politician never becomes old. एक तो cartoon आहा. Politician never retires, businessman never retires. एक म्हण आसा. So I said, why not take a gap and think over it, study the full geography of wherever I got less votes. Not where I got more votes. Wherever I got less votes. And what was the reason for me to lose? So there I studied and I found out first mistake was that we gave the victory to him on a platter. Because five of us contested the election. Different parties. So that one aspect. म्हाका दिसता हो फक्त काणकोणचोच मुद्दो नाशिल्लो. प्रत्येक जे आमी पेडणे ते काणकोण जितले 40 मतदारसंघ आसात थंय लोकय म्हणटात, थोडे जे कोण पळय ज्ञानी जाय आसात, थोडे जर्नलिस्ट आसात, थोडे एक्सपर्ट्स आसात, तांचे ओपिनियन येता आसा की मतां फुटली आणि कोण तरी बोलतो जिखलो. म्हणजे तुम्ही आता तेच म्हणटात की काणकोणात असो रिझल्ट लागपाक जायनाशिल्लो तसोच लागलो. येस. And each candidate thinks that I sure to jikta, apun jikta and basta. So I contested as independent. I came second, being an independent. And taka samara 9,000 kite padle, amka 650 kite padle. And this side 4, 5, dusऱ्यान काढले. विजय, जाना, महादेव, प्रसाद पागी, तेमी 1,500. So now I fully studied the aspect. Not that I was not making study previously, because I won nearly 4-5 times, and I lost 4-5 times. But I won on independent, Congress, BJP, independent, and Puttur Congress. So all sides I have played a game. So आता कितें जालां, आता जेन्ना when you think that you want to contest, you must search for your workers. Where are they? So I went around 2-3 nights. My actual base is Gaundori Kotigaon, where all Vedi Samaj stays. I don't know how they have taken me up so much, but I always like them because they are faithful people. And they come for your needs for any purpose. And I treat them as my brothers and sisters.
That is my first plus point, which I captured them. I gave them blood. I helped them in hospitals. I took their bodies from Panjim. Medicines, I helped them. So all sides medicinal, I help them because those people, when they come to medical, are not looked after in par with others. They are looked at as low people. म्हणजे तुम्ही म्हणता की तुम्ही हांगा दोन हे कंपेर केले की एक म्हणजे ते गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येता म्हणून तांकां जाय तसो ट्रिटमेंट थंय मेळना. मेळना. ट्रिटमेंट म्हणजे हांव मेडिकल ट्रिटमेंटाचेर उलयना, एक म्हणटा तो एक सोशल ट्रिटमेंटूय Yes, आसता. and attentionही मेळना. So to show that we are with you, that gives you half recovery. हय हय. So I used to, when I was here in the municipality, I used to visit them in the hospital in the evenings and ask any concerned doctors, anybody from Kankona, Kotigaon Gavandori, very people. Some are not, they don't know also. So I used to go and search. अच्छा. So that has given me a boost to help them. Okay. Now, what made me to go out after 3 years or 2.5 years is because since I want to contest again, because most of the workers of mine who used to come and say, "Are kiti kota tum boss na?" Because only for ते येवन तुमकां विचारपा लागले. हय. म्हणजे ते हे एक वडच्यान दाखोवन दितात की परत आमकां इजिदोर फर्नांडीस जाय. and they used to say, "Taka udoda tuz jai, taka udoda tuz jai." All this talk is going on in whole of Kankana. Not that say I'm saying something is superior or inferior, cannot be defeated also. So that also gave me a boost, and I said, why not start with the ZP election? Now ZP election might be on party basis or on not party basis. So I consulted my people. They said, you put your candidate. ओके. सो तयारी जी तुम्ही स्टार्ट जाले म्हणटा ती 2027 जरी असली ती ताजे पयली जी इलेक्शनां आसात Yes. ताजे खातीरूय स्टार्ट जाल्या. झेडपीची इलेक्शना ZP. खातीर तुमी एक सुरवात करपाक पळयतात. Yes. आणि थंयच्यान एक तोल ताल कितें आसा तो कळटलोय बी. Yes. आणि तो म्हाका दिसता खंय तरी चुकलो समजलो जाल्यार तो रेक्टिफाय करून चालेल. तो सारको करपाचो प्रयत्न तुमचो आसतलो. Yes, correct. You are right. This is my point of view. So I went around and called 300 workers who came. हय. I was shocked. I never expected. Other people are still are there with me, my workers. So there the talk was, no, we want you. But there is also a suggestion from the workers. See that all 4 or 5 fellow seats, हय. they try to compromise. So there I had told them, I have spoken to all of them. Means all means like those All who are candidates. planning to contest. Yes, I spoke to them. And they said, okay, we'll decide. But they insisted that we all come together on one platform अच्छा. ओके. and defeat him. I said, okay. So that was the suggestion given by them. And you put any candidate, we'll support for that way. ओके. Now we have got 2 constituencies. One is our Poingin Lolia, हय. Gavandori Kotigaon. हय. Second is Sristal, Agonda, हय. and Khola, that side. सगळो बीच साइड. Yeah. That is looked after by Babu हय. Gawalekar. हय. हय. This side looked after by my candidate. ती काणकोणची जॉग्राफी म्हणटा ती सामकी कशी आसा म्हणजे तूं जर बायळी जर पावलो जाल्यार लोकांक दिसता की बायळेच्यान स्टेट वता ती सगळी काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण ती एक्चुअली आसा थोडी केप्यां, Yes. थोडी रायटान आसा ती कुंकळे, मागीर परत लेफ्टानय गेल्यार परत तुका केप्याच मेळटा सारकें. भितरल्यान. सो ती सगळी जॉग्राफी जी पळय काणकोणची आसा ती समजप इज व्हेरी डिफिकल्ट. पूण काणकोणचे लोक बरे, काणकोणचें वातावरण बरें. काणकोण जेन्ना पळय आमी वतात, समजा तर म्हाका कोणें विचारत तुका ड्रायव्ह करपाक खंयचो रस्तो आवडटा, नवो पणजे मडगांवचो काय आनी खंयचो नवो रस्तो ओल्ड गोवा हायवे बी आसा तो. हांव तांकां सदांच सांगता, आय लायक टू ड्रायव्ह फ्रॉम मडगांव टू पणजे वाया करमलघाट. दॅट इज माय फेवरेट रोड इफ आय एम ड्रायव्हिंग. अँड काणकोण एज यू नो इज व्हेरी कूल क्लायमेट. एका वडीच्यान बिची, कुळागरां, दोंगर, मागीर बाकीचे सगळे जे पळय
एक आसा, थोडो शहरी भागूय थंय आसा, Yes. गांव वाठार चड आसा, पूण लोक सगळे आसात ते एक दे आर एन्जॉयींग देअर लायफ. काणकोण जरी लोक थोडे शहरी भागांतले म्हणटात की तो गांव म्हणून, पूण हांव अशें म्हणना. पीपल ऑफ काणकोण दे आर एक्स्ट्रीमली लकी टू हॅव प्लेस लायक काणकोण इन गोवा. करेक्ट. पूण जेन्ना आमी राजकारणाचें समीकरण करतात, आज काणकोणचो एक आमदार जो आसा तो सभापती आसा, ताजे पयलीं हांव अशें उलोवपाक वतलो की तुमी डेप्युटी स्पीकर आशिल्ले, हाजे पयलीं जो स्पीकर आशिल्लो राजेश पाटणेकर, ही लॉस्ट इलेक्शन्स. ताजे पयलीं आशिल्लो ही ऑल्सो लॉस्ट इलेक्शन्स. ताजे पयलीं आशिल्लो ही ऑल्सो लॉस्ट इलेक्शन. हातूंत भितर अनंत शेट, मागीर बाकीचे सगळे जे कोण पळय आसात, विश्वास सतरकर, तो म्हणटा पयलीं हे सगळे आयले. तुमी सुद्दां डेप्युटी स्पीकर आशिल्ले. खंय तरी एक असो ट्रेंड आसता की जो कोण पळय स्पीकर आसता ही नेवर विन्स द इलेक्शन अगेन फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हे हालीं कडेन परतें आयकुपाक आयलें, कारण जेन्ना असो एक बोवाळ जालो की रमेश तवडकराक मिनिस्ट्री मेळटा, पूण कोणूच गोंयचो आमदार स्पीकर जावपाक सोदना. आनी ताजें कारण हें, ताका भंय दिसता की आपूण जर स्पीकर जालो जाल्यार आपूण नेक्स्ट इलेक्शन व्हरतलो. म्हणजे हातूंत कितें तरी तुमकां दिसता की तथ्य सत्य कितें तें आसा? As for me, I don't believe. अच्छा. I don't believe in that trend or that ego, that symbol. No. I believe the moment people want you, you may be in any position. अच्छा. People will elect you. करेक्ट. You give people out your service, people will be with you. Asha. Otherwise, Rane would have lost tomorrow. हय. Rane would have lost. So that's why it is not the same always, but there is a trend. There is a trend. गोंयकाराले कशें आसा, कसलोय ट्रेंड आसो, घराक इंटेरियर डिझायनिंग करपा मेरेनच्यान गाडी कसली घेवपाचे, ते कपडे कसले घालपाचे, धरून असेंब्लीक कोणाक धाडपाचो, Yes. हे सगळे ट्रेंड आमच्या गोंयकाराचे सामके आवडीचे, Yes. तकलेंतले, मनांतले, सामके आमकां सामके लागींचे. म्हणटकीर एक फावटी तो ट्रेंड असो आमच्या तकलेक गेलो, आमकां तें शास्त्र जें आसा तें फॉलो करचेंच पडटा अशें म्हाका दिसता. पूण तुमी जशें म्हणलें, एट द सेम टायम इफ समबडी इज डुईंग वेल ऑन हिज पोझिशन, जाल्यार लोक ताका परत असेंब्लीक धाडटलेच. लेट अस कम बॅक टू काणकोण. सद्याक परिस्थिती कितें आसा काणकोणचे? आमी जर स्थानीक विशय घेतले, लोकल इश्यूज, किंवा आमी जेन्ना गोंयचें राजकारण जेन्ना काणकोणच्या बरोबर कंपेर करतात, हे सगळें पळयत आसतना हांव ऑफकोर्स गोंयच्या राजकारणाचेर मागीर येता. काणकोणच्यान सुरवात केल्या ती आमकां पेडणे म्हणल्यार व्हरपाकूच जाय. पूण काणकोणचे इश्यूज सद्याक कितें आसात? From the time I came in the picture for Kankona, not Kankona, Poingini. हय. That time, people had no lights, no roads, no water supply, major, no jobs, government. And when I saw to it, Parikar was the chief minister that time, that people are not getting the same facility what I am getting in Penjim. They are not getting. On my pole, electric pole, I got 4 tube lights at that time. हय. Whereas there is no lamp in the house. Always there are restrictions. Forest area, uncoal area, and light in all there. So one day I had a meeting with Mr. Rane. CM was there. And Rane was our chief. And I with some forest officials at that time. I told them I want to give light to everybody in the remote places. This must be in around 2004, 2005. More before that. Before that, Yeah, okay. before that. So they said, no, we cannot take it through the forest. It's the process of this permission, that permission. I said, tell me one thing. Why you are protecting that area and not giving light to the human being? No, our animals will get scared. So for you, animal is important than a human being? Those who are staying there, those who are cultivating there, those who are looking after your forest, they are not important. So important is for animals. I asked this question. Then what is the solution? I said, shoot them. अच्छा. Shift the people. Shift my people to your place, forest place. In such a place where I can provide them basic amenities. Born. Nobody could talk. अच्छा. So Parikar said,
फॉरेस्ट ऑफिसराक सी हाव बेस्ट यू कॅन गिव द लायट्स. दिगंबर कामतीक व्हरोन लायट पेटयलें माली तिरवाल. फर्स्ट लायट मायन आनी इट इज अ रूट ऑफ नियरली 100 पोल्स. हय ती लायट पेटोवन ते लोक रोडले आमच्या घरान दिवाळे दिसा लायट पेटोवन म्हणून दिसता. खंय तरी तांकां तो एक सामको एक देवा भशेन एक कोण तरी पावलो अशें सामको एक फील आयलो. येस ते म्हणजे तांकां अशें दिसलें की आमकां उजवाडान हाडलें. हय आतां ते पणट्यो न्हू आनी लायट आसप म्हणजे बाकीच्यो सगळ्यो फेसिलिटी ऑटोमॅटीक येता. ऑटोमॅटीक. मागीर पोंब मारले तेमी उदकाचे मशीन रोवपाचे पोंब ते सगल्यो वस्तू येयल्यो. टुडे यू गो टू ऑल द रिमोट प्लेसीस. जरा वोगाता गायचा कितें केलें तेणें पर्पजली गो फायंड आवट. दे वील बी ग्रेटफूल इन सच अ वे. Political trend changes. Some people may vote for you, may not vote. Some people may find it useful, not useful. But I have given light Khotigaon ground over. Total लोकांक हय ज्या लोकांक लायट बी कांय केन्ना पळोवंक ना हय तांकां सगळ्यांक लायट पावली. देन वन डे आय क्लायम टू बार्सा म्हणून. हां बार्सा अप्पर बार्सा न्ही अच्छा दोंगरा वयल्यान सो इट इज ऑल्सो फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया ती वाट. हां म्हाजे बाबा जाणटे आहले तांकां संवय जालें. ओके वयर चडलो हांव तेंच्या घरांनी बसलो च्या बी पिलो तेंगेर. हांवें म्हणलें कशें तुमी गुरुवार बायलेक कश्यो देंव वयता कामणीन घालून देंव वयता म्हणून. ओ एक सामको सिरियस इश्यू. सारको कामणी त्यो आतां घालना कोण हय हय त्यो व्हडल्यो कामणी हय घालता हय हय त्या कामणीचेर दवरून बायलेक गुरुवार बायलेक आमी दोंगरा वयल्यान देंव वयताले. जालें हें आयकुपाक सामकें हांगशें पयलींचें हें जाता पूण आंगार कांटो येता. येस सो दॅट्स वाय हे दोनूय वस्तू पयले न्हय. वेन आय वॉज कमिंग डावन फ्रॉम बार्सा म्हाजे पांय कडकडूंक लागले लायक दीस. सो आय टोल्ड देम अशोक जिलू गांवकार ऑल द एल्डरली पीपल अरे बाबा म्हाजें जायना देंवपाक मातशें बस या बिकॉज लायक दीस ट्रेमलींग. हां इट वॉज ट्रेमलींग आय डोंट नो हाव. आय स्टील रिमेंबर दॅट. म्हणजे तुमकां देंवपाक त्रास जाताले म्हणजे भंय दिसताली इतले वेल्यान देंवता आनी म्हणून. ट्रेमलींग जाता हां मसल्स. हय I was a good football player. I played for nationals, football, हय Goa teaming. आणि माझे पांय पडकोंक लागले. सो आय वॉज डावटींग समथींग इज रॉंग हियर. येयलो हांव कॉमेर्स केलें ते कशें दिना परमिशन रस्तो करपाक. मनीस घातले आमचेच पूण कित्याक परमिशन दिनाशिल्लें कारण रस्तो केल्यार तांकांच बरो न्ही. तांकां बरो ते फॉरेस्ट दिना न्हू. ते डेव्हलप करून दीत ना फॉरेस्ट एरिया. हय म्हणटकूच हांवें कितें केलें गांवच्या लोकांक एकठांय केलें तुमकां सगळ्यांक पयशे हांव दिता. स्टार्ट फ्रॉम टुडे फोडपाक म्हणजे रस्तो करपाक. फोडले फातर घातले फातर घालून रोलर चडयलो. कोण वयर पयलो गाडी घेवन गेलो कॅन यू बिलीव. रस्तो त्या रस्त्याक बार्सा केलो तो पयलो मनीस नंबर 1 तो गोंयांत तो गाडी घेवन वयर येयलो. कॅन यू गॅस. वॉज इट एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. करेक्ट. बिकॉज that time I joined Parikar and I left Parikar. अच्छा That time I left and he came to convince there. He told, "हे पैसे आम्ही दिले रिजर्व को रस्तो करपाक." ओके So these are the things, these are the stories. I can write a good book with the people's views. आनी ह्यो सगळ्यो स्टोरीज आसात ह्यो म्हाका दिसता खंय तरी आजी नातरांक वचून सांगता आसतली काणयो म्हणून सांगतली पूण खरें जें कितें घडलां त्योय काणयो म्हणजे स्टोरी टेलिंग आज खंय तरी जे आमी वाचतात पळयतात आनी आयकतात हाजेर आमी विश्वास दवरता हें अजुनूय खंयचे तरी थंय घरांनी चल्लां आसतलें कारण आमकां जे कोण पळय शारांत रावता ऑर दोज हू आर लिव्हिंग अ गूड लायफ तांकां तें समजना पूण जे गांवांक जे आसात आनी खास करून आमी जेन्ना गोंय म्हणटात तेन्ना गोंयाक थोडेच गांव असे आसात जे सामके कावंटड वाठाराक येतात नाल्यार हरशीं जे रुरल एरियाज पसून गोंयाक आसात त्यो एक्चुअली तशे गांव न्ही बाकीचे जे आमी महाराष्ट्र कर्नाटकाक पळयतात म्हणजे काणकोण पसून जे पळय थोडे तुमी आतां सांगले म्हणजे व्हेरी डिफिकल्ट टू इमेजीन आनी तांचे लायफ आनी कितें उत्तर सुद्दां ते खावन पिवन सुशेगी अशे लोक जे म्हणटात ते तातूंतले ते लोक. सेकंडली न्हू व्हळ आसता थंय व्हळ खूब व्हळ आहा खोतीगांव आहा गांवडोळी त्या व्हळान जेन्ना पावसाच्या दिसांनी भुरगीं न्हू पडोन मेली.
ओ अच्छा ते बोडयांचेर करताले पूल, बोडयांचेर गोरवां पडोन मेली. सो दोज ऑल पीपल फ्रॉम खोतिगांव म्हाका आपयलो मिटिंगेक, बसयले, च्या जेयले, आनी तो आमचो एकलो गांवकार आहलो नडके, तो म्हणलो कितें जाता आमचे बरोबर जेन्ना दुसरे वयता न्हू, दे हॅव टू प्रोजेक्ट मी न्हू, सो दे टू कम हो इजदोर हें तें सांगताले, तो गांवकारान लोक आयकताले. जालें सगळें उलोवन जालें. हांवें म्हणलें हांव गांवकार, हांव उलोवं असो तो तूं राव मातसो, तूं बसो गी. तुमी गेले पळय कोणाक घेवन येयल्ले, जगदीशाक घेवन येयल्ले मरे, कितें सांगलें तुमी, हींच भाशणां मरे. कोण जगदीश आचार्य, अच्छा हींच भाशणां मरे. तेचे पयले वासू घेवन येयले तुमी, हींच भाशणां मरे. तेचे पयले आनी एक कॅन्डिडेट तोय इलेक्शनाक मारलो, ताका घेवन येयल्ले मरे. कितली भाशणां जाली तुमची. आनी आतां म्हणालो हेका हाडला, हो पणजी रावतलो आनी मागीर पूल कोत्तलो. म्हणजे दे वर फिलींग इट, द पेन ऑफ पीपल चिटींग देम, म्हणजे लिडर्स चिटींग देम, म्हणजे फटींगपणां. सो आय ओनली टोल्ड गांवकार म्हणलें म्हाका तूं वोट मार नाका, पूण तुजें दूख समजूं हांव. बट द मोमेंट आय विन आय वील कम आनी आय वील बिल्ड दीस ब्रीज. आय वील गिव यू रोड, आय वील गिव यू लायट. इतले वस्तू तिणें सांगले. आनी तुका सांगता हांव जिखतकच आयज तो नडक्या पूल केलाय. अच्छा, एक खंय तरी इन्स्पिरेशनल स्टोरी आमी म्हणपाक शकता. आय डीड इट. थिंगाय गेलें आनी कुसक्याय म्हण थिंगा वॉटरफॉल बी आसा थंय. हय, थिंगाय केलो. थिंगा ब्रीज नाहल्लो. दे यूज्ड टू वॉक एंड गो टू टेंपल. तांकांय ब्रीज करून दिलो. म्हणजे इट वॉज नॉट पॉसिबल. थोड्या आमदारांनी म्हणटा हांव, आय वील नॉट नेम एनीबडी, आमदारांनी आमचो तो ब्रीज केल्लो इजदारान मातसो ल्हान जालो. आतां आमकां मातसो गाडी व्हरपाक, सामान व्हरपाक आमकां एक मातसो व्हडलो करा. एनओसी हाड म्हणलो. व्हळाची एनओसी त्या लोकां कडेन आहा, लोक ओनर त्या व्हळाचो काय तूं ओनर? आमदार ओनर. आनी आमदारूच म्हाका सांगता एनओसी घेवन या म्हणून. कशें पिशे कोत्ता पळय ते. दे जस्ट केम एंड दे सेड पात्रांव तुज्या हातीन आहा तें. तेदो म्हणल्यार हांवें देवळां तांकां हेल्प केलो. म्हणजे इनडायरेक्टली ऑल एस्पेक्ट्स आय टच. आय एम अ Catholic. I look after my church. I look after my people. But Hinduism is more there. तूं हूंय वच, कोणें बांदलेलें नेपाल, इजरायलान बांदलेलें. विचार पैंगीण म्हणटा. दिस इज वॉट आय डीड फॉर देम. हे आमी जेन्ना इलेक्शनाचो प्रोग्राम करतले 2027 पयलीं तेन्ना विचारतले आनी कळटलेंय बी. कारण लोकांचो जो पळय एक तो पळय उलो आसता तो कळटलोच. हे जालें काणकोणचे मेन इश्यू. म्हणजे हो सामको एक लोकल इश्यू. खंयचो जो मेन आसा तो हो जालो एक प्रायमरी इश्यू. आतां जेन्ना आमी गोंयचें राजकारण म्हणटात, सद्याक तुमी गोंयचें राजकारण कशें पळयतात? डॉक्टर प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर, बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार आनी हें सरकार. कारण आज कितें जालां, आज सोशल मिडियाचेर म्हणया, टीव्हीचेर म्हणया, पेपराचेर म्हणया, बातम्यो हजार येतात. पूण तुमी सामके राजकारणाक एक्टीव आशिल्ले कारणान, म्हणजे जरी तुमी थोडो तेंप नाशिल्ले, आतां तुमी परत आसा आनी यू आर एक्स MLA फॉर सो मच टायम. तुमी डेप्युटी स्पीकर आशिल्ले, तुमकां ते सगळे कनेक्टेड न्यूज मेळटा. कितें आसा एक्झॅक्ट सिच्युएशन गोंयच्या राजकारणाचें? फर्स्ट ऑफ ऑल असेंब्ली जी चलता न्हू, असेंब्ली देर इज अ बेसीक थिंग. थिंगा लोक पळयता सगळे. हय, people are not happy. एक, CM answers all the questions. दोन, okay, keep this aspect aside. Because there are majority in this government, there is no thing as such that the CM cannot say no to his people. CM brings a bill, approves it. हे तुम्हीच न्ही, हे ऑलरेडी सरकारातले थोडे आमदारय म्हणटात. विजय सरदेसायान तर ऑलरेडी म्हणून जालें. विजय सरदेसाय कसो असेंब्लीक आवाज उठयता ते सगळ्यांनी पळयला. युरी आलेमावनी म्हणून जालें.
मायकल लोबो म्हणटा हें मात सगळ्यांक सरप्रायज दिसलें, कारण मायकल लोबोनूय म्हणून जालें की सगळीं सीएमच आन्सर करता सगळे प्रश्न, Yes. सगळीं बिलां तोच पास करता. आनी खंय तरी हें फ्रस्ट्रेशन म्हाका दिसता जे दिसता म्हणजे सामकेंच ओपनली दिसता. आनी तुमी आज तेंच उलयतात. हांव उलयता बिकॉज द सिच्युएशन इज लायक दॅट फॉर सीएम टू कंट्रोल. कोण तरी सीएमाक प्रेशरायज करता काय सीएमा कडेन ऑप्शन ना? No, see, when you, I've been in the government so many times. I'm telling you, when you have a majority of MLAs with you, you cannot satisfy everybody. कोणाक पण डुकोवचो पडटा. सो कॉम्प्रोमायजाचेर गेम चलता. गेम तशें चलता. करचें पडटा. आतां तूं म्हाका सांग, इतल्या जाणांनी आतां देवास्पणां वचोन टेम्पल, मस्जीद, चर्च सबूत घेतलो. हय. काडल्यान तुमी थिंगी गेले. आतां तुमी रडटा न्ही. आतां मायकल तूं रडटा म्हणटा, मातशें अशें म्हणटा. एवरीबडी इज क्रायंग नाव. वाय यू ऑल वेंट देन? तुमी एक्सपिरियन्स मरे सगळे. काँग्रेसी आतां 4 जाण हे न्यू रिक्रुट्स. हय. दे आर जस्ट न्यू रिक्रुट्स. हय. आनी हे एक्सपिरियन्स सगळे तुमी चिंतून जाय आसलें. हाव टू गेट द वर्क डन फॉर द पीपल ऑफ गोवा. स्टे सायड. तूं म्हणटलो हांव कित्याक गेल्लो, हांव कित्याक गेलो, तूं म्हणटा म्हणटलो. आय वेंट बिकॉज आय हॅड नो ऑल्टरनेटीव. बिकॉज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज बीग एंड देर वॉज नो डेव्हलपमेंट. तुका हांव सांगता एकूच लास्ट सांगतें, लोकांक काणकोणां उदक नासलें. हांव सकाळीं उठलो न्हू, म्हाका रोखडोच फोन येतालो बायलांचो. रिजर्व आमकां 3 दीस उदक ना म्हण. तूं आतां आगोंद जाता गेलो, मागीर चावडेस येयो. चावडेस आमची का सगळे वाड्या वयले लोक रिजर्व आयज आमी मोडकी बेगीन वयता. मातशें राव, पाशन्स काडा, हांव अप्रूव करून हाडटा प्लॅन प्रोजेक्ट. अशें करून लोकांच्यो बायलांच्यो फोन येताले म्हाका, उदक ना पिवपाक. आयज एकलोय फोन मारता पळय. म्हणजे तुमकां खंय तरी दिसलें की हे आपूण जर समजा जर सायड जर शिफ्ट केली जाल्यार सगळे इश्यूज सुट्टले, आनी ते इश्यू सुटलेय बी अशें तुमी सुटले. हांवें त्या सायडी वचोन हे दिवळी पायपलायन. म्हणजे खंय तरी तुमी अशें म्हणटात की समजा जर एक आमदार विरोधाक जर आसा जाल्यार ती कामां सरकार करना आनी ती कामां जायत ना. इज अ ट्रेंड. पयलें ट्रेंड अशें ना आसलें. हय. पयलें ट्रेंड अशें ना आसलें. जॅक्सिकेर आनी भाऊसाहेब भांडरकर बांडवीन जैताले. हय. पालासीन तोरात तूं फोडींग ते एकमेकां म्हणटाले. हे सामकें म्हाका दिसता एक हीट न्यूज तुमी सांगल्या, कारण आमदार विरोधी पक्षाचो सुद्दां आसूं, सरकारान तांकां जाय ते फंड्स दिवन लोकांची कामां करपाक जाय. आनी हांव लोकांकूय सांगता, आमी हांगा सरकाराच्या फावराक विरोधाक उलोवचे परस आमी हांगा डिटेल्ड एनालिसीस करतात. पूण हें सरकाराचें काम की विरोधी जो आमदार आसा तो मागीर तांच्या फावराक आसूं, विरोधी म्हणजे पसून 2 तरेचे असतात, किंवा सामकोच अगेन्स्ट आसूं. ते कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचो अपमान जावपाक जायना हेंय म्हाका दिसता सरकारान पळोवपाक जाय. जावं ते केंद्र सरकारान आसनी, जावं ते आमचे जे लोकल गव्हर्मेंट आसा तांणी आसनी. आमी सद्याक ताजेर हांगा चड उलोवपाक नाका, कारण म्हाका दिसता लोकांकूय ते खबर आसा आनी सरकारूय ते बरें काम करता. सरकाराकूय खबर आसा की कशे तरेन सगळे लोकांक खूश करपाचे ते. पूण हय, रुलींग सायड त्यांचो लोक त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसताच न्हू. हय. यू कॅनॉट तांकांय सॅटिस्फाय करूं जाय. हय. तूं आमच्या नांवान म्हण नाका, तेंच्या नांवान म्हूण कर डेव्हलपमेंट. बट पर्रीकर डीड माय वर्क आनी हेवी वर्क. म्हणजे तुम्ही ओपोजिशनाक आसतना सुद्दां मनोहर पर्रीकरान तुमची कामां केल्ली. आय एम प्राऊड बिकॉज आय हेल्प यू इन पेंजीम इन दीज 2 वर्ड्स टू गेट इलेक्टेड that time. Because I had a good relation with him. Because he used to, when I was a vice mayor, Parikar used to come to me. Sir, apna labor dada. Hय. Sir, ye kora. हय. But his level, no, of understanding the situation, how to get the work done was. तुम्ही हांगा पर्रीकराचें नांव घेतलें, मनोहर भाई पर्रीकराचें. म्हाका दिसता खंय तरी आतांचो सीएम तुमी म्हणटात की खंय तरी कमी पडटा. No, he is too busy. This CM is too much busy because he has to give time to all his MLAs. आणि तितून आमचे जाल्यार मागीर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी अपॉइंटमेंट जाता. तूं आतां फोन मारपा सीएमाक घेता जाल्यार पळोवया, घेवचो ना तो.
वेरेज दिगंबर फोन घेता हम्म, खंयचे वखदार हम्म, परिकार फोन घेतालो हम्म, तो सनील सनील हम्म. सनील म्हणजे आहलो बॉडीगार्ड कोण हय आनी मायुरीश कावंटी हय हे दोगी तेजे बरोबर आहले हय तो रेडा फोन घेताले जर राव म्हणटाले हम्म, सो दीस कायंड ऑफ थिंग्स न्हू हम्म. हाव एवर बिजी यू मे बी हम्म. यू शूड टेक द फोन टायम मॅनेजमेंट सारको व्यवस्थित आपण जर तर यूज केलो जाल्यार सगळी कामां जातात. आमकां पळय तुमी आतां तूं आतां कितले ताजो घेवन रावला काय हम्म. आय टेक 24 hours कॉल हय कम वॉट मे कोणी खूब त्रासान पडलेलो आसता हम्म. सो आय एम नॉट अगेन्स्ट सीएम हय हय बट वी हॅव टू चेंज द ट्रेंड म्हणजे लोक सुद्धा म्हणतात की सीएम सर आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट ना पूण तुमी आमकां कितें जाय तें आयकात. ऐकात आणि तुम्ही तशें म्हणलें आतां आमी जे ओपोजिशन कोण जो पळय ओपोजिशनाक आसा ताजी कामां जायनात किंवा सरकाराक येतकीरच ताजी कामां जातात म्हणून हे सगळे शिफ्ट द सायड्स करचे पडटा त्या सायडींतल्यान ह्या सायडीन येवचें पडटा म्हणटा. हाजेरच एक सामको म्हत्वाचो प्रश्न जो म्हाका दिसता गोंयचे सगळे लोक आनी खास करून काणकोणचे लोक जे आसात ते उमळशिकेन हांवें तुमकां विचारचो म्हणून वाट पळयतात आसतले की आज इजिदोर बाब फेर्नांडीस खंयच्या वडच्यान आसा. कारण तुमी काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर 2017 निवडून आयले 2019 जेन्ना 8 आमदार काँग्रेसीचे फुटून बीजेपीक गेले तेन्ना तुमी आशिल्ले आणि मागीर 2022 तुमकां काँग्रेसीची तिकेट मेळ्ळी ना आणि बीजेपीनी तिकेट दिली ना. यू कंटेस्टेड इंडिपेंडंट बट यू लॉस्ट इलेक्शन अगेन्स्ट द करंट स्पीकर हू इज MLA ऑफ काणकोण श्री रमेश तवडकर. आज कितें सिच्युएशन तुमचें आसा तुमी खंयच्या वडच्यान आसात आणि तुमचो फुडार कितें आसा आणि एक्शन प्लॅन एक बारीकसो तुमी खंयच्या वडच्यान तयारेक लागपाक पळयतात. Yeah, first of all, most of the people said, "So ticket get bosya आम्ही." हम्म, See, I have won on independent. हम्म, I experienced that. हम्म, लोक म्हणटा जर बाबा तूं independent बसनाका. But I know when you sit independent win, हम्म. it's like people of Kankona will be happiest. हय Why? I remember Pegat जिखलेलो हम्म, 2019 की जाल्ली. हम्म, Pegat was the only हम्म, independent candidate. हम्म, But he joined Congress. हम्म. Tangatana, 21. Same way, I had one independent. Lujin became the chief minister, हम्म, but they dished me at that time. हम्म, They told me, "Is the minister kutta Corona." हम्म. But a situation comes when the independent can control all of them. हम्म, Ek, first point of view. हम्म, Secondly, I will try to take Congress ticket. हम्म, I will try. हम्म, Let them not give me. हम्म, I don't mind. But I will try go forward. Let them not give me. हम्म, Let them, I will try up. Let them not give me. हम्म, I will try all options. हम्म. And after not getting successful with all these options, I will contest as independent. हम्म. My determination, once I say I will contest, I never withdraw back. हम्म. Never. आणि तुम्ही परत सांगतात गोंयच्या लोकांकूय सांगतात आणि काणकोणच्या लोकांक खास करून सांगतात की आपूण इजिदोर फेर्नांडीस 2027 विधानसभा वेंचणुकेक काणकोण मतदारसंघांतल्यान बसतलो. Yes. बीजेपीचेर ना पूण काँग्रेस दिना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड तेय दिना जाल्यार AAP तेय दिना जाल्यार इंडिपेंडंट पूण कसो तरी बसतलो. Yes. म्हाका दिसता जी मेसेज कोणाक पावपाक जाय आशिल्ली ती पावल्या. आमी हांगा काणकोणचो सामको एक बेजीक इश्यू म्हणजे एक बारीकशी स्टोरी टेलिंग अशें आमी हांगा केलें आणि ताजे वयल्यान म्हाका दिसता लोकांकय समजलें की कितें स्टोरी काणकोणची आसा. त्याच बरोबर जे कितें गोंयचें राजकारण जे कितें सद्याक जे इक्वेशन जे आसा तेंय समप जावन ताजेरूय आमी भासाभास केली. आनी म्हाका दिसता हाज्या परस आनीक बरो वेळ आमकां आनीक मुखार मेळचो ना पूण इलेक्शना पयलीं आमी परत मेळून परत उलयतले अशी आमी आस्त बाळगुया. ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमकां सर. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. Yes. ज्या तरेन तुमी सांगले की आपली एकच किडनी आसा किंवा आपले हेल्थ इश्यूज जितले आपल्याक आयले तातूंतल्यान आपूण आतां खंय तरी आपूण बरो जावन परत लोकां मुखार वता. म्हाका दिसता दिस इज अ इन्स्पिरेशनल स्टोरी. सो कीप इट अप अँड थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस. आणि हाकाच तर आमी म्हणटात गोंयचें राजकारण. कारण गोंयच्या राजकारणांतले बारीक आसूं मोठे विशय आसूं ते जो मेरेन आमी उलयनात किंवा तांचेर चर्चा जायना ते लोकां मेरेन पावप शक्य जायना आणि लोकांकय तातूंतल्यो कितें कितें बारीक गजाली आसात त्यो कळपूय शक्य जायना. ताचे खातीरच तर आमी म्हणटात गोंयचें राजकारण आणि ते तुमी पळयत रावात ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.